सुमेस्तांक मोगोसो नमस्कार. दैविक दर्शन या सोबीत कार्यक्रमाक मोगोसो स्वागत म्हणटा. उदेंतीचे रोम म्हणून वाडला आमचे मंगळूर शहर आणि या मंगळूर शहरांत आमी जायत्यो संगती पळयता, जायतीं तेंपलां पळयता, जायतीं देवळां पळयता. दैविक दर्शन या कार्यक्रमाचो शेवट असो जावन आसा. तुमकां हाची परिचय कर दिवन हाचे फाटलो इतिहास आमी उस्तून काण सोदून काण वो जागो ही सुवात कित्याक प्रामुख्यता आपणायता हाचे विशयी तुमकां आमी माहिती दिवची जावन आसा. आज आमी मंगळूरच्या बावट्या गुड्याक पावल्या. थंयसर एक ऐतिहासीक सुवात आसा, सा लुईस कॉलेज. फाटल्या 140 वर्सांनी जायत्या भुरग्यांक शिकाप दिल्ली कीर्त ह्या कॉलेजीची. आनी ह्या कॉलेजीच्या कॅम्पसा भितर पावत आसतना थंयसर मुदये वयलें थीक म्हणटात तशें एक सोबायेचें केंद्र आसा, तेंच सा लुईस कॉलेजीचें चॅपल. जायतीं चॅपलां मंगळुरांत आसात, जायत्यो इगर्जो आसात, पूण सा लुईस कॉलेजीचें चॅपल एक विशेश जावन आसा. ताच्या भितर गेल्यार एका रितीचो नितळ आनी निर्मळ अनुभव आमकां जाता. थंयसर आसचीं चित्रां आमचें मन पिसवायतात, आमकां विशेश बोवार करून पावयतात. आनी आज या आमी सा लुईस चॅपला भितर. सा लुईस कॉलेज हो एक महान संस्थो जावन आसा आनी असल्या संस्थ्याक रेक्टर म्हणलो हुद्दो ह्या संस्थेचें तीक जावंक पावता. आमचे संगी मानादीक बाब मेल्विन जोसेफ पिंटो, सा लुईस कॉलेजीचो वडील ह्या रेक्टर हासून ते ह्या चॅपला विशयी तांची बोगणां आमचे संगी वांटून काण घेतात. मोगाच्या विक्षकांनो, तुमकां सा लुईस कॉलेजीक आनी हांगाच्या रासच्या ह्या चॅपलाक मोगाचो स्वागत. तुमकां कळीत आसतलें ह्या शहरांत एक भोव सुंदर देव तेंपल हांगा आसा म्हूण. आनी हें देव तेंपल सबारपटी वातिकानाच्या सिस्टायन चॅपलाक सरी करतात. हांगासर भोव अपुरबायाचीं हीं पिंतुरां आसात. एका ब्रदरान, एका मनशान, एका व्यक्तीन चड उणें 120 वर्सां आदीं केल्लें हें कोपेल, पेंट केल्लें हें कोपेल आजुनूय आमी जिवें दवरलां. हांगाच्या वेदराक, हांगाच्या तुमकां कळीत आसा, हांगा केदाळे पावस आनी ह्युमिडिटी म्हणटा आमी, केदाळे सडीत आसतना तरी हाचेर दर्यो लागीं आसल्या वरवीं मिठाचें कणां पुरा पिंतुरांचेर उरतात जाल्यार आमी तें काडून तें रेस्टोर करून कोरडांगांतल्यान करसून तें आजुनूय दवरलां. हें तुमी ह्या शहराक आयिल्ल्या वेळार तुमी येवन पळय जाय, असो आनंद भोगा जाय. मात्र न्ही, हाचेतान प्रेरण घे जाय. कित्याक म्हळ्यार हांगासर तुमी पळोवचीं दृश्यां, सर्व बांजेलांतलीं दृश्यां आसात, सा लुईसाच्या जिणे विशयान दृश्यां आसात. आनी भोव अपुरबायान हें पेंट केलां, फ्रेस्कोज म्हणटा आमी, तशेंच कॅनवस पेंटिंग्स. ही संवसारांतल्या तावन लोक हांगासर येता. तरेपटी आमकां गोत आसूंक पुरो ह्या शहराच्या लोकांकूच कळीत ना आसतलें, ह्या जिल्ल्यांत साबार जाणांनी येदोळी पळोवंक ना हें कोपेल. संवसारांतल्यान सगळ्यान लोक हांगासर येता आसतना तुमी हांगासर ये जाय, हें पळय जाय, हाचे तावन प्रेरण घे जाय म्हणची आमची आशा जावन आसा. समेस्तांक स्वागत सुस्वागत ह्या लोशियस कॉलेज मंगळुराक. म्हजें नांव ऑल्विन पायस. हांव प्रस्तुत ह्या चॅपलांत चॅपल गायड जावन म्हजें काम निर्वहिसून आसा. पयले फावटी चॅपलाच्या विशयान तुमकां इंट्रोड्यूस करूंक हांव आशेतां. सांत लुईस कॉलेजीच्या हे चॅपलाचे पेंटींग तुम्ही काल ह्या चॅपला भितर पळयता ती सोबीत पेंटिंग्स
हे पुरा पेंटिंग्स तुमकां कर्ण लागी लागी 130 इयर्स जाल्यात. हे चापल बांदून 140 इयर्स 1880 आनी हांगा च्या भितर पळोवनची हर एक पेंटिंग्स हर एक एका पिल्लरातून धरलें केंचेय एक पार्ट सोडनासतना हर एक पेंटिंग्स बहुत तितलेक अप्रूबायन तांणी पेंट केल्यात. हे पुरा पेंट केल्लो मनीस एकलोच ताचें नांव ब्रदर एंटोनियो मोस्केनी फ्रॉम इटली. तो एकलो जेजुईट ब्रदर जावन आसलो. ताणें हे सगळें चापल 2 वर्सां 6 म्हयन्यांनी सगळे चापलाचे पेंटिंग्स ताणें हांगा कंप्लीट केल्यात. हांगा सर 2 तरेचे पेंटिंग्स आमकां पळोवंक मेळटात. एक इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग्स आनी एक ऑयल एंड कॅनवस पेंटिंग्स. इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग्स खंय पळोवंक मेळटात. हर एक वणती वयर आनी पिल्लरा वयर आनी हर एक आर्चस वयर आमकां पळोवंक मेळटात. आनी एक पेंटिंग्स हांव म्हणटालो ऑयल एंड कॅनवस पेंटिंग्स खंय पळोवंक मेळटात. हर एक सिलिंगा वयर पळोवंक मेळटात. फ्रेस्को पेंटिंग्स नांव आयकूंक नवें जाल्यार हे एक मस्त रेरेस्ट पेंटिंग. तशेले पेंटिंग आमकां खंय पळोवंक मेळनात. काल एक स्पेशलिटी ह्या पेंटिंग्सान म्हळ्यार पळोवंक तुमकां एक मार्बल टायपर दिसता. केंचेय एक कर्टन वयर पेंट केल्या बरी तुमकां दिसता जावंक पुरो. बट केंचेय कर्टन्स न्ही, केंचेय मार्बल्स न्ही. एक मातयेच्या वणती वयर एक सुण्याचें प्लास्टर करून थंड आसतना पुरा तरेचे ऑर्गॅनिक्स तुमकां पिगमेंट ग्राइंडेड पिगमेंट पावडर्स आनी यूज करून अप्लाय केल्ले पेंटिंग्स आमी म्हणटात इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग्स. थंड आसतना वणत थंड आसतना करची पेंटिंग जावन आसात इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग्स. ह्या संस्थांती एक मालगोडो ह्या जाग आसा. मालगोडो म्हणजे की तो एक विज्ञानी जावन आसा. साल लुईस कॉलेजीचो प्रिंसिपल जावन 10 वर्सां सेवा दिवन ह्या संस्थेचो रेक्टर जावनय सेवा दिल्लो. मंगळुरान भोव फामाद जावन असो. नवोदांच्या त्या उतार प्रायार आसल्यार तिसांच्या तरणाट्या बरी सुटसुडीत आसचो मानादीक दोतोर लिओ डिसोजा. हे चापलाचें पेंटींग आमी कशें भद्रतेन सांबाळटा ताचे खातीर कितें करता म्हूण आमकां भरपूर माहिती दितात. जेजुईट पद्राब कोडयाळ येवन हांगा एक शिक्षण संस्था स्थापन करचे म्हणून कोडयाळकारांची बारी एक व्हडली आशा आसली आनी तांणी परत परत पाप साहेबाक मनवी घाल्ली. कडेक एक 140 वर्सां आदीं जेजुईट पद्राब हांगा आयले आनी तांणी हे कॉलेज मात्र बांदली न्ही आनी एक महत्व पेंटराक हांगा धाडिल्लो ब्रदर मोस्केनी म्हणून. ताणें हांगाचें कॉपेल इगर्ज सगळ्या पिंतुरांनी भरली. सान लुईस आमचे पात्रोन सांताचें चरित्र, जेजूचें जीवन आनी हेर सांतांचें जेजुईतांचें आनी हेर सांतांचें जीवन हांगा आमकां पळोवंक मेळटा. ही पिंतुरां जावन आसात नैंच बदीक आमच्या कॉलेजीचें, नैंच मंगळुराचें, जाणान सगळ्या भारताचें. देखून आमची जबाबदारी व्हडली म्हत्वाची जबाबदारी आनी ही जबाबदारी आमी सुमारपटी ही पेंटिंगां रेनोवेट करून ताका करूंक आमकां बारीच कश्ट पडले. आदल्या वर्साच ही नवीकरण परत जाली आनी देखून ताणें म्हळां आनी एक 25-40 वर्सां मिसर कांय आमकां बेजाराय ना तेदोळ मिसर ही पिंतुरां रावतली म्हणून. आनी एक पेंटिंग्स म्हणल्यार बरी ऑयल एंड कॅनवस पेंटिंग प्युअर लिनन क्लॉथ वयर लेन्सीड ऑयल म्हळ्यार आमी कन्नडार म्हणटा नारगसे बीजा म्हणटा. हे पुरो आय थिंक यूज करून केल्ले पेंटिंग्सांक आमी म्हणटात ऑयल एंड कॅनवस पेंटिंग्स म्हणटात. एक वस्त्र वयर करची पेंटिंग्सां ते आमकां सगळे चापलाच्या सिलिंगा वयर पळोवची हर एक पेंटिंग्स एक वस्त्र वयर केल्ली पेंटिंग्स जावन आसात. तशेंच 2 जाणांची जीवन चरित्रां ह्या चापलांत पेंटिंग केल्यात. एक जेजू क्रिस्ताची जीवन चरित्र आनी एक अलोशियस गोंजागाची जीवन चरित्र, लुईस गोंजागाची जीवन चरित्र. जेजूची जीवन चरित्र खंय तावन सुरू जाता म्हूण सांगल्यार जेजूचे जल्मातावन खंयचे पेंटिंग्साचे तांणी आमकां डायरेक्शन दिवनात. हर एक पेंटिंग्सान एक स्पेशलिटी आसा. आमकां करेक्ट करून पळयल्यार मात्र काल स्पेशलिटी आमकां कळटलें. ताजे जल्मातावन सुरू जावन ताज्या लास्ट सफर अंतिम भोजन कालें आसा आनी ताजें क्रुसिफिकेशन कालें आसा. लास्ट ताजें असेंशन म्हूण सांगल्यार पुनरुत्थानाचे विशय म्हणसर आमकां हर एक विशय आमकां बहुत अप्रूभायर आमकां कळटलें. ह्या चापलाकी एक मुखेली आसा. ह्या चापलाची सवृत्तीची कामां तो पळयता, जबाबदारी तो घेता. तरणाटो ह्या जाग मानादीक बाप रॉयस्टन मारता. ह्या इगर्जीच्या ह्या चापलाच्या नियमा विशीं सांगतच हांगा आसगारच्या धार्मीक मिसाच्या बलिदाना विशीं
थोड्यो गरजेच्यो संगती आमकां सांगता. सालोशियस कॉपेल एक सोबायेचें केंद्र मात्र न्ही बगार एक आध्यात्मिक केंद्र जावन आसा. हांगासर सर्व जाती खातीरचो लोक आपल्या आत्मीक समाधाना खातीर आनी आत्मीक आनंदा खातीर सदांनीत हजारांनी भेट दितात. आमच्या संस्थेंत वस्ती करच्या 12 जाणां युवा जाणांक आनी स्टाफ मेंबर्सांक हांगासर आपल्या आध्यात्मीक वाडावळे पसत सकाळीं मिसां आयोजीत केल्यांत. तशेंच हर एक दीस सकाळीं 9 वरां तावन 5 वरां म्हणसर संदर्शनाक अवकाश करून दिला. ह्या कॉपेलाक तुमी सदांच येयात. हांगाचे कलात्मक आनी आध्यात्मीक आनंद तुमी जोडा. तुमकां सर्वांक संतोशाचो स्वागत. आनी एक जिवनचरित्र लुईस गोंजागाचें जिवनचरित्र कोणा खातीर हे सगळे संस्थ हे काले आसा एक इन्स्टिट्यूशन समर्पण केलां ताजें जिवनचरित्र ह्या देवाला चॅपलांत पेंट केल्यात. ताजें जिवनचरित्र एकलो 9 वर्साचो एकलो भुरगो एका आल्तारी मुखार एक स्पेशल आल्तर आनुंजियाटा म्हणटात इटालींत एक फ्लोरेन्सांत एक जाग्यार आल्तारी मुखार बसून ताणें मागणें करता अशें आमकां पळयता. सगळे जिणी हांव दुबळ्यां खातीर एक रिलिजियसा खातीर दुसऱ्यांक सेवा करचे खातीर डेडिकेट करता म्हूण सांगून ताणें प्रॉमीस करता तशें आमकां एक पेंटिंगान पळोवंक मेळटा. तें सुरू जाल्लें ताज्या मोरणा मुसोरी ताणें एक आमकां एक पेंटिंग्साच्या विशयांत एक आमकां माहिती हांगा हेच्या आपल्यान दिल्यात. एकलो यंग मनीस ताणें सगळी जिणी एक प्लेग रोग हे खातीर सॅक्रिफायस केल्लें जावन आसा. ताज्या खातीर आतां ह्या संस्थेर आमी लागीं 12,000 भुरग्यांक ह्या स्टडी करन आसात ह्या इन्स्टिट्यूशनांत. तांकां एकलो इन्स्पिरेशन म्हूण जावन एकलो पेट्रन सेंट म्हूण सांगून एकलो लिडर म्हूण सांगून ताजे लायफ स्टोरीज ह्या चॅपलांत पेंट केल्यात. सान लुईस कॉलेज ऑटोनॉमस मंगळुरांतलें एक प्रमुख शैक्षणीक क्षेत्र आनी हातूंत क्रांती केल्ली एक व्हडलो संस्थो म्हणवेत. आनी आज आमचे संगी ह्या संस्थेचो वडील कॉलेजीचो प्रांशुपाल मानादेक दोतोर प्रवीण मार्टीस आमचे संगी उलयता. सान लुईस कॉलेज ह्या जाग्याची प्रतिश्ठीत कॉलेज जावन आसा. ह्या संस्थेचो पात्रोन सांत जावन आसा सान लुईस. ताच्याच प्रेरणा जावन हो संस्थो चलून आसा. आमी खंयचेय एक कार्यक्रम ह्या चॅपलाक येवन हांगा मागणें करून ताच्या तावन आमी सुरू करता. तशेंच आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आमच्या प्राध्यापकांकी हो एक संस्थो आनी हे चॅपल मुख्य जावन आसा. सकड हांगा तावनच आराम जाता. आमचे नॅक विजीट जावंक पुरो, आमचे ऑटोनॉमी विजीट जावंक पुरो, UGCचे विजीट जावंक पुरो, अथवा दुसरे प्रतिश्ठीत व्यक्ती हांगासर आयले जावंक पुरो, ते ह्या चॅपलाक भेट दिवन हांगा मागोवन हांगासर तांचे आरंभ करतात. आनी त्या देखून आमकां मस्त संतोश जाता ह्या संस्थे द्वारे ह्या प्रतिश्ठीत चॅपला द्वारे आमकां एक जेजूची सुवार्ता सगळ्यांक दिवंक कोमोग जाल्या. ह्या संस्थांतल्या पाद्र्यांपाची वळख आमी करता आसतना आनीक याजाक आमकां मेळटा तो आसा मानादेक बाब विन्सेंट पिंटो. कॉलेजींत फायनान्स ऑफिसर जावन सेवा दिवन आसो. इतिहासान एम.एसानात आपणायिल्लो हांगा सांगतच सान लुईस सांजेच्या कॉलेजींत प्रिंसिपल जावन आनी जायत्या संस्थांनी सेवा दिल्लो हो याजाक ह्या चॅपलाच्या इतिहासा विशयन इल्ली झळक आनी वळख आमकां दिता. ह्या सबित्त चॅपलांत तुमी पळयतात ती पिंतुरां नाजाल्यार चित्रां ती आंटोनियो मोस्केनी सोडयिल्लीं. आंटोनियो मोस्केनीक भारताचो मायकेल एंजेलो म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार इटलीच्या सिस्टायन चॅपलांत मायकेल एंजेलोन सोबित्त थरान चित्रां सोडयिल्लीं. आंटोनियो मोस्केनीची चित्रां ह्या चॅपलांत पळयतना मायकेल एंजेलोन सोडयिल्ल्या त्या चित्रांक सारेसामान रावच्या बरी आसात तितली आंटोनियो मोस्केनीची चित्रां उत्कृश्ट क्वॉलिटी. ह्या चॅपलाक पळयतना आमकां एक कितें कळटा गे म्हळ्यार येद्या व्हडल्या चॅपलाक टन्न आनी टन्न पेंट जाय. खंयसर आयलो मोस्केनी भारताक आयिल्लो तो इमिडिएटली कूडले ताणें ही पेंटिंग्स करूंक सुरू केली. पेंट खंयच्यान आयिल्लो इटलींतल्यान हाडिल्लो न्ही. ताणें पेंट ह्या स्थळीय उत्पन्नान तावनूच गिडमूलिके कितें म्हणटात कन्नडांत त्या गिडमूलिके तावन ताणें तो पेंट करून ही सोबित्त चित्रां सोडयिल्लीं. आनी एक विशेश कितें पळयता गे म्हळ्यार
आंटोनियो मस्केनी सोडयिल्लीं ही चित्रां समुदाय केंद्रीत, व्यक्ती केंद्रीत न्ही, एका व्यक्तीच्या वयर बरयिल्लीं चित्रां न्ही, व्यक्तीच्या वयर बरयिल्लीं न्ही, ती समुदाय केंद्रीत. उदाहरण सांगचें जाल्यार काना शाराचें तुमी तें चित्र पळया. जेजूच्या वयर मात्र ताणें केंद्रीकृतीत केल्लें न्ही तें चित्र सोडयतना, तें फ्रेस्को सोडयतना. त्या फ्रेस्कोंत काना शाराचे इडी सगळे समुदाय तुमी पळयतात. जेजू आनी थंय त्या काजारा काही लोक पुरे आनी त्या काजाराच्या माटवान कितें पुरे आसा सगळे तुमी त्या एका पिंतुरान पळयतात. तुमी ह्या चित्रां विशयान आयकलें. तुमी सर्व ह्या छापलाक येया, ही चित्रां तुमी पळया, ताचो अनुभव जोडया. तुमकांच कळटलें ही चित्रां कितलीं सोबीत आनी तुमी क्रिस्ताचो अनुभव तुमकां मेळटलो. आनी हे सांगले बरें, ह्या चॅपलांत आमकां ह्या चॅपलाक आतां म्हणटा आमी द सेकंड रिप्लिका ऑफ द सिस्टीन चॅपल म्हणटा. सेकंड सिस्टीन चॅपल म्हळ्यार सिस्टीन चॅपल आनी ताजें तद्रूप म्हणून सांगता. सिस्टीन चॅपल आमकां खंय पळोवंक मेळटा? वॅटिकन सिटी रोमार पळोवंक मेळटा. 15th सेंच्युरीर मायकल एंजलान केल्लें पेंटिंग्स ताणें 19 years काणयल्यात सगळे इगर्ज पेंट करूंक. ते जाल्ल्यांत तशेंच पेंटींग थंय सोडल्यार पळोवंक मेळचें ह्या चॅपलार मात्र. ताका ह्या चॅपलाक आमी म्हणटा दी सेकंड रिप्लिका ऑफ द सिस्टीन चॅपल म्हणटा. अशेले पेंटींग आमकां खंय पळोवंक मेळनात. आनी नॉर्मल जावन अशेले चॅपल पेंटींग आमी कशें प्रिजर्व करता? आमी हर एक बैले इगर्जे बरी आमकां खंयचेय एक डोर्स जावन दी, विंडोज जावन दी, आमकां उक्ते करून दवरूंक जायना. खाली मिसा वेळार मात्र उक्ते करून दवरता. नाजाल्यार एक डोर ऑलवेज उक्ते आसता, लोकांक भितर येवंक आनी भायर वचूं हेच्या कारणाक. एक मँगलोरचे कारावळी प्लेस जाल्ल्यान आमकां सरावंडिंगार मस्त बीच आसात आनी हांगाच्या वाऱ्यांत मिठाचे अंश आसल्यांत पेंटींग स्पॉयल जावचे पुरो लक्षण आसात एक. आनी चॅपला भितर आमी फोटोग्राफी विडियोग्राफी आमी करूंक सोडनात. कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमचे मोबायल्स रेडिएशन्स काले आसा, ताजे रेज काले आसा, ते पेंटिंग्स स्पॉयल जाता. त्या कारणाक खातीर चॅपला भितर आमी फोटोग्राफी विडियोग्राफी आमी करूंक चॅपला भितर सोडनात. आनी ह्या चॅपलाचे पेंटींग स्पेशलिटी काले म्हणून सांगल्यार आल्तारी वयर तुमकां दोनूय कुशींनी व्हायट कलरचे 2 स्टॅच्यूज पळोवंक मेळटात. सो भर जाणांक हांगा येवन पळयतना एक ते स्टॅच्यू टायपार दिसता, ना खंयचेय एक मार्बल टायपार दिसतात, पूण खंयचेय मार्बल्स न्ही, खंयचेय स्टॅच्यू न्ही, एक वणती वयर केल्लीं पेंटिंग्स जावन आसात. त्या पेंटिंग्सार आमकां एक एम्बोस लूक आनी एक 3 dimension एफेक्ट त्या पेंटिंग्सार आमकां मेळटात. आनी जस्ट वयले कुशीन आल्तारीचे इल्ले वयर 2 आमकां ग्लासस पळोवंक मेळटात. ते एक ऑस्ट्रियातावन हाडिल्ले ग्लास जावन आसात. पळोवंक तुमकां काले फाटल्यान खंयचेय एक लायट दवरून उजवाड आयडले बरें दिसता तुमकां, पूण खंयचेय लायट्स नात, ते एक नॅचरल सनलायट. पूण ही स्टेन ग्लासस हाडिल्ली. ही चॅपलांत 4 तशेली ग्लासस आसात हाडिल्ली इटलीच्या ऑस्ट्रिया म्हणचे एका गांवांतावन हाडिल्ली जावन आसात. आनी तुमी सिलिंगा वयर कालें आलोशियस गोंजागाचें जिवन चरित्र पळयतात. फ्रॉम लास्ट टू सेकंड पॅनल तुमी कालें पळयतात. तातूंत आलोशियस गोंजागा एक हेच्या वाटेर ताच्या लोकांच्या सक्ट्यांकी, फ्लोरेन्स म्हणजे गांवांत ताच्या लोकांक सक्ट्यांकी, ताच्या प्रायांत मस्त वडील मनशां तांकां एक ट्रूथ ऑफ रिलिजन विशयांत ताणें कालें बोधन करता अशें आमी त्या पेंटिंग्सार पळयत. आनी गोवोरमेंट ऑफ इंडिया त्या पेंटिंगा विशयांत एक म्हळ्यार 100 yearsचे एक उडासे खातीर त्या चॅपलाचे वयर, त्या पेंटिंगाचे वयर ताणें एक स्टॅम्प रिलीज केल्यात. आमकां एक प्राऊड मुवमेंट. कित्याक सांगल्यार आमच्या ह्या कॅम्पसार एक पेंटींग वयर एक स्टॅम्प रिलीज केला म्हणटा. हांगा काम करच्या हर एक स्टाफांक, हांगा आसच्या हर एक भुरग्यांक एक आमी कालें म्हणटा तें आमचें एक प्रायड म्हणून आमी हांगा सांगयेत. तशें हांवें तुमचे कडेन सांगचें कालें म्हणून सांगल्यार ह्या इतल्या अप्रुबाच्या एक पारंपारीक म्हणून सांगल्यार कितलेगी आदी वर्सां तावन केल्ली पेंटिंग्स आतां आमी प्रिजर्व करून दवरल्या. कित्याक म्हणून सांगल्यार मुखल्या एक जनरेशनाक येवच्या हर एक मनशांक एक इन्स्पिरेशन जायचें. हांगा येवच्या चॅपलाची पेंटींग पळोवंक येवच्या हर एक मनशांक हे पेंटिंगेंत एक आनंद मेळचे, एक सॅटिस्फॅक्शन मेळचें. हांगा हर एकल्यांनी येवन मस्त जाणां येतात. देशांत न्ही, आमकां विदेश तावनी मस्त जाणां ह्या चॅपल विजीट करूंक येतात आसात. तशेंच तुमी तुमच्या कुटुंबा समेत ह्या चॅपलाक येवचें आनी येवन ह्या पेंटिंगाच्या विशयांत पेंटींग पळोवन ताच्या विशयांत तुमकां माहिती जाल्यार दिवंक ऑलवेज हांव चॅपलांत आसा. तुमकां खंयचे तरेचे माहिती जाल्यार हांव हर एक टायम तुमकां दिवंक रेडी. 24 hours तुमकां हांव रेडी आसा. तशें येवन ह्या चॅपलांत येवचें, तुमी एक सॅटिस्फॅक्शन काणूंचे म्हणून हांव तुमचे खातीर खुशी सांगूंक आशेतां. थँक्यू. ह्या देव तेंपलाक तुमकां सक्तांकी मोगासो येवकार मागता. हांगा तुमी पळयतात एक भोव सोबीत पिंतुरा. आमचो जेजुईत भाऊ ब्रदर आंटोनियो मस्चिनी हाणें एक 130 वर्सांच्या पयलें हें देवाळ सोबीत करून जेजूच्या मोगा खातीर ताणें पिंतरयलां. आनी ही पळोवंक मात्र न्ही, हांगा बसल्यार आमकां एक मानसीक संतृप्ती मेळटा. आमच्या साबार कश्टांच्या वेळार आमी हांगा आयल्यार आमकां समाधान मेळटा.
खंडीत जावनी हें एक व्हडलें दैजत म्हूण येत आमच्या एलोसियस कॉलेजीक एक व्हडलो एक दिव्य म्हूण येत आमकां देवान फावो केला. येया पळया समाधान घेया हांगा बसून मागा आनी तुमचें जिवन सुंदर करा. आनी खंडीत जावनी तुमकां आमी जेजवीत पाद्राबू ह्या देव तेंपलाक तुमकां स्वागत करता. थँक्यू. साल लुईस कॉलेज चॅपल केवळ एक कलेच्या नदरेन मात्र नाही, आध्यात्मिक नदरेनी एक विशेष चॅपल म्हणा जाय. कित्याक म्हळ्यार हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्तांक ते जावन दी ट्युरिस्ट या मागण्या घेवचे या इतर लोक ते केवळ कला पळोवंक मात्र येनात, एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव जोडून घेतात म्हणून हांव पाती येता. आनी देखून कोण थंयसर येता कोण देवाक पाती येना जाल्यारय तसल्याक एका रितीचो आध्यात्मिक अनुभव जावंक त्या चॅपलांत आमच्या ह्या सान लुईस कॉलेजी चॅपलांत साध्य आसा. आमच्या सान लुईस कॉलेजीच्या चॅपलांत सान लुईसची जिणे चरित्र आसा, जेजूची जिणे चरित्र आसा. मात्र न्ही जेजूच्या कश्टांची ती 14 स्तेसांवां कुर्सावाटेची 14 स्तेसांवां रंगाळ रितीन थंयसर पिंतरायल्यांत. आनी अशें आसता एका रितीचो आध्यात्मीक अनुभव जोडूंक आयिल्ल्या सोमेस्तांक साध्य आसा. आमकां जेजवितांक हे एक चॅपल कित्याक विशेश प्रेरण जाता की म्हळ्यार थंयसर आमी आमचो व्हड भाव मॉस्केनी जाणें हें चॅपल पिंतरायिल्लें ताची मिनत ताणें घेतिल्ली ती वावंट आमकां हर एक फावटी दिश्टीक पडटा आसतना आमच्या सभे विशीं आमी चड प्रेरित जाता. आनी विशेश कितें म्हळ्यार आमच्या भावा मॉस्केनीन ताणें हांगाची संस्कृती उठोवन दाखयल्या. तो इटलीचो एक ब्रदर जावन आसलो जाल्यार हांगासर आयल्या उपरांत हांगाची लोकल संस्कृती स्थळीय संस्कृती कितें आसा ती ताणें ह्या पिंतुरांनी दाखयल्या. कशें म्हळ्यार ताणेंच जावन ते बोन तयार केल्ले आसात. रंगाळ पिंतुरां सोडूंक ते बोन कितें आसात, रंग कितें आसात ते ताणेंच तयार केल्ले जावन आसात. आनी थंयसर पळयतात तुमी विशेश रितीची कला फुलांची कला कितें आसा ताणें लोकल फुलां कितें ती पळोवन थंयसर ताणें ती सोबीत रितीन ती गुंतल्यांत. अशें आसता आमकां समजता कितें म्हळ्यार हो ब्रदर मॉस्केनी ह्या स्थळीय संस्कृतीक ताणें दिल्ली प्रामुख्यता हांगासर आमकां कळून येता. आनी तशें आमकां जेजवितांक हें चॅपल एक विशेष प्रेरणात्मक प्रेरेपीत करचें आसतना चॅपल जावन आसा. आनी तितलें मात्र न्हय, आमच्या मंगळुरी संस्कृतीक कलेक जावं दी या इतर संस्कृतीक जावं दी ह्या चॅपलांनी विशेष देणगी दिला म्हणून हांव पाती येता. आनी सबार कडेन आमी पळयता पिंतुरां आसतना ती उरोवन घेवचें आनी सुमार 140 वर्सां म्हणसर उरोवन घेवचें तितलें सलिसायेचें काम न्ही. पूण हांगासर आमी तें आजून म्हणसर राखून व्हेलां. 2-3 फावटी ताचें आमी रेनोवेशन केलां जाल्यार हाचो अर्थ इतलोच की त्या चॅपलाची म्हत्वाक आमकां जेजवितांक मात्र न्ही आमच्या मंगळूर संस्कृतीक आनी भारतीय संस्कृतीक प्रमुख म्हणल्या खातीर मात्र आमी हें 2-3 फावटी रेनोवेट केलां आनी मुखारय अशेंच रेनोवेशन जावनूच वेतलें. देखून हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्तांक एक विशेष दैवीक आध्यात्मिक अनुभव जावं दी म्हणलेंच आमचें ಪ್ರಾರ್ಥನೆ जावन आसा. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಜೆರೋಮ್ ಅಂತ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ 2 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ತುಂಬ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಜನಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಬಂದು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ತಾವು अनुभविಸಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. दैविक दर्शन या सोबीत कार्यक्रमान आज मंगळूरच्या या सोबीत गुड्यार उबे आसच्या चॅपलाची वळख आमकां जाल्या. खंडीत जावन एका रितीचें दैवीक दर्शन मात न्हय, एका रितीचें मोतीक समाधानी हांगासर मेळ्ळां. तर मोगोचनो परत मेळटा येवच्या आंकड्यान आनी एका नव्या जाग्याची परिचय कर. तवळ म्हणसर आमचें दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल पळयत रावा, सबस्क्रायब करा, शेअर करा, लोकांकी कळया आनी आमी दिवची ही गरजेची माहिती, महत्वाची माहिती
हेरां संगी वांटून काण घेया हांव आसां तुमचो मोगो सैस्ट रोशन कुलशेकर सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा.